जो इन्सिडंट घडला तो हे एक बरी व्हडली दुर्घटना घडपाची ती आमची काढली की आम्ही सिलिंडर लिकेज जाल्ले कारण हे इन्सिडंट जालो तरी पण आम्ही फायर ब्रिगेड फोन करून जाता तितले बेगीन हाडून आम्ही हेजेर कंट्रोल केलो आणि कंट्रोल करून ते सगळे कोणाक काय इन्सिडंट जालो ना कोणाक मारूय लागला काय ना सगळे सेफ उरल्या जे आता आमचे जे कमर्शियल ॲक्टिव्हिटीज जे तुम्ही सांगता जे जावपा लागला म्हणटा तेजेर आमी आता स्ट्रिक्टली कंट्रोल करून आमची जातीतली फ्री मुवमेंट हेजी करपाचें जशें आमदारान सांगलां तशें तेजे वांगडा बसून आमी एक बऱ्यांतलो बरो एक सोल्युशन काडून आमी स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेवन आनी आमची रुंदामठ हे सांबाळपाचे आमी प्रयत्न करतले. लास्ट टाइम स्क्रॅप यार्डा उजो लागिल्लो पळय तेन्ना बी फायर ब्रिगेड स्टक जाल्लो आतां बी स्टक जाल्लो सिलिंडर आता एक मिनिट सिलिंडर इन्सिडंट गाडी येवपाक शकना घरान पासून सिलिंडर आहा इन्सिडंट आता ते केले तर बाय कितें मिटर आमकां खबर ना कित्या लागून जालें तें ना प्रश्न सिलिंडराचो ना गाडी येना भितर तुजो एनक्रोचमेंट इतलो वाडला इतलो वाडला रोडार पावला रोड कवर जाला फक्त एनक्रोचमेंटान प्रोसेस आमी मेन रोड एनक्रोचचा प्रोसेस चालूच आमी ऑलरेडी नोटीस सुद्दां सर्व केले ऑलरेडी पावले आमचे आता नोटीस सर्व करून तांकां टायम दिल्लो आहा ते प्रमाणे ना जाल्यार आमी ते एक्शन घेवपाचे तयारी चालू आहा आमची मेन रोडाचे आमी करीत ना ते सगळे क्लियर करपाची आमची तयारी चालू आहा. केन्नाचेर स्टार्ट करता नोटीस दिवपाची ऑलरेडी सर्व जाल्या नोटीस सर्व ऑलरेडी जाली आता हेजे प्रमाणे आता एक्शन केन्ना एक्शन आतां घेवचें तांकां टायम दिल्लो आहा न्हू ते प्रमाणे आता तेंच्यांनी काडना जाल्यार आमी आमगेलें काम स्टार्ट करतले. बरें पेटला हे शॉप ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग आहे सो ते एक शॉप कितें करताले शॉपान ते आमचे हॉटेल आसते ल्हान कमर्शियल हॉटेल आसते ते वडा पाव चपाटी हे सगळे करून ते सप्लाय करताले आनी तेंचे एलपीजी म्हाका दिसता तेंचो एलपीजी कितें लिकेज जाला तेंचो मेन आतां ते लोक आसा अजून म्हाका मेळोंक ना सो तांकां हें जावन ब्लास्ट जाला तो सिलिंडर ब्लास्ट जाला एक गाडी डॅमेज जाल्या आनी सिलिंडर ब्लास्ट जावन तेजे कुडके हे रेडीचे ही आतां ग्राउंडाचे हे आहा थंय तुगेले फॅन्सां आहा थंय तेंचे भितर पडलेलो आनी 2 सिलिंडर आमी काडलेले आहा तोय एक क्रॅक येयला दुसरोय ब्लास्ट जाला सो इतली हीट ती भितर जाल्ली आहा आनी दुसरी शॉपां आहा ती सेफ जाल्ली आहा दुसरी शॉपां वय 4-5 शॉपां आहा ती कंटिन्युअस लायनींग सो दुसरी शॉपां सेफ जाला आनी तेच शॉप मातशे फुली डॅमेज जाल्ले आहा. तो सिलिंडर आहा ते कसले कमर्शियल काय डोमेस्टीक हे कमर्शियल आहा कमर्शियल आहे हय आय थिंक आतां म्हाका भितर आहा तो एक डोमेस्टीक दिसता चॅक करून तो व्हडला तो कळना डोमेस्टीक कमर्शियल तो म्हाका दिसता डोमेस्टीक तो खुबश्यो कमर्शियल एक्टिविटी चलता हिंगा कमर्शियल एक्टिविटी आमचे एनओसी फायराची एनओसी बिलो 100 स्क्वेअर मिटर आनी एनओसी ना ताका एक्चुअली फायर सेफ्टी मॅजेस तेणी घालूंक जाय 100 मिटर बिलो 50 आहल्या तेणी एक एक्स्टिंग्विशर घालूंक जाय आनी सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक जाय एबाव 50 to 100 2 सिलिंडर आमचे फायर एक्स्टिंग्विशर घालूंक जाय आनी सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक जाय म्हणल्यार हेंचे तेणी कांय मॅजेस घेवंक ना. रुमनावान सिलिंडर ब्लास्ट जावन उजो पेटलो हे काही नवें न्ही हे पयलींच घडपाचें आशिल्लें एक्चुली लास्ट टायम आमचो स्क्रॅप यार्डा खातीर हांवें खुबशे वेळा बोवाळ्यो मारला पंचायतीन प्रत्येक मिटिंगेक हांवें इश्यू काडला की रुमनावान जे इलिगल चलता इलिगल जालें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना पण ओन्ली रस्त्यार ज्यो गाडयो पार्क जाता त्या खातीर भरपूर इश्यू जाता आयज हो उजो पेटलो कारण पंचायत फेलियर कित्याक म्हणटा रस्त्यार गाडयो पार्क जाता आनी फायर ब्रिगेड वचपाक एम्ब्युलन्स वचपाक खूब त्रास जाता कोविडा टायमार भरपूर त्रास जाले लोकांक वाड्यांनी गल्ल्यांनी एम्ब्युलन्स सुटनाशिल्ले लोक हातीन धरून उखलून व्हरताले पेशंटाक कोविडा टायमार असो टायम आशिल्लो आयज आमच्या रुमनावळ गांवांत सिलिंडर ब्लास्ट जावन दुकानाचो फार जालो सायडींचे सरावंडींग ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो डॅमेज जाल्यो तरी बरें देवाच्या कृपेन कोणाक कांय जावं ना कोणाचो जीव वचना पण हेच्या फुडें तर अशेंच चालू जालें म्हणजे इलिगल एक्टिविटी अशीच चालू उरल्यो जाल्यार म्हाज्या हिसपान आमच्या रुमावळचे गांवचे लोक आसा ते खंय ना खंय देवा कडेन पावपाचेच आसा आनी पंचायत या खंयचोय मनीस येतलो आनी बेश्टो हार घेवन येतलो फुलां घेवन येतलो दूख जालें हें जालें तेच करतले आनी आपल्याचो जो टर्म आसा तो काडटलो दुसऱ्याचेर धुकलतले. तुमच्या रुमनामळ देवल्ली हांगासर आयज ह्या 10 मिनटां पयलीं सडनली त्या हॉटेल त्या हॉटेलांतून त्या सिलिंडराचे कितें लिकेज जाली तितूनसून ते उजो येवपाक लागलो आनी तो उजो अकस्मात तेणी खूब तेजो आवाज जालो आनी स्फोट जातकूर
आख्खे ते दोन्ही दुकानां देखील जळलेली कडेन आसा. आतां ते कशें जालां ते फायर ब्रिगेड ऑथॉरिटी पळयतलेच, पूण चड करून ते सिलिंडरा खातीर जाला अशें हांगा सांगता ते प्रमाणे आयकलां. हांव हांगा लागींच आसलो, हांव इमिडिएटली हांगासर पळोवपाक आयलो. फायर ब्रिगेड बी आमचे टायमार पावली. बाकीचे लुकसाण जावपाचे खूब सालवार जाले. आमचे ते शेजारीक आमचे सरपंचाचें घर, सरपंचाचो मिस्टर म्हाज्या बरोबर आसा. तोय म्हणटालो की फायर ब्रिगेडीन बेगीन येवन जर हें जावन नासलें आपल्या घरा कडेन उजो लागतलो आसलो. सो हांव म्हणटा की आमच्या लोकांनी मातशें प्रिकॉशन दवरपाक जाय की आमी खंय तरी अशें इन्सिडंट परत जावपाक येना. कारण हावजींग बोर्डान हे एक ही सुरवात आमी हेजेर शिक्षण घेवपाक जाय. कारण हेज्या फुडें अशें कितें जालें जाल्यार आमी कशें साल्वार करतले. समज हें भितर जाल्लेलें जाल्यार भितर फायर ब्रिगेड कशी वयतली हें आमी कांय गोश्टी चिंतपाक सारक्यो आसा. तेन्ना हांवें सरपंचाक आतां सांगलां की प्रत्येक दुकानान ते फायर कीट तेंच्यांनी दवरपाक जाय. अशें इन्सिडंट जालें काय इमिजिएट ते फायरचे कीट ते लिक्वीड आसा ते मारलें जाल्यार ते खंय तरी सिलिंडर तितलो तो उजो लागपाचो बंद जावपाक शकता. कारण सिलिंडराक एकदां उजो लागल्या काय लोकांक भिरांत दिसता स्फोट जाय म्हणून, कोण तेजे लागीं वचना. तशेंच आतां जालें, लोक ते लागीं वचनाले. समज तो कीट जर आसलो स्प्रे करपाक जाल्यार खंय तरी ताचो इतलो उजो लागपाक नासलो. आमी खंय तरी हितून काळजी घेवपाची गरज आसा. आता हावसिंग बोर्ड पळयता आमी एक्चुअली हावसिंग बोर्ड आतां पळोवपाक रेजिडेन्शियल हाका, पण आमी हांगासर पळयता जाल्यार आतां कमर्शियल एक्टिविटीज चड वाडल्या. हेचो पंचायतीचो हेचेर काय कंट्रोल ना काय प्रोसेस ना? एक सगळे गोष्टी आमी सरपंचा कडेन उलयता आनी तेजे कितें तरी तोडगा काडपाचो प्रयत्न करुया आमी. कारण अशे इन्सिडंट परत जावपाक येना. कारण एकट्या खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावपाक येना. अश्यो काही गोष्टी हेज्या फुडें जावपाक जायना. हेज्या फुडें आमी प्रिकॉशन घेतले. हांव सरपंचा बरोबर पंचायती बरोबर फाल्यां बसता, तेंचे कडेन मिटींग घेवन तांकां जें कितें आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें हांव तांकां इन्स्ट्रक्ट करतलो.